हांव एंटनी डी सिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज वास्को रवींद्र भवनाची एक कमिटी घडोवन हाडल्या आनी असलीच एक मडगांव कमिटी घडोवन हाडलेली आनी तेन्ना हांवें आवाज उबारलेलो पूण कोणाक कांयच पडोंक ना. तेन्ना हांवें सांगलेलें रवींद्र भवनान मोर दॅन 80% बिझनस तियात्रांचेर चलता. तरी आसतना हे कमिटीन मडगांव ह्या रवींद्र भवनाच्या कमिटीन एकल्या तियात्रिस्ताक रिप्रेझेंटेशन दिवंक ना. ना म्हणून प्रोपोर्शनल एक मायनॉरिटी म्हणून रिप्रेझेंटेशन सारकें जावंक ना. आनी आतां असलीच गोत पत्ती कॉपी पेस्ट करून वास्को हाडल्या. वास्कोचें लिस्ट पळय, 12चे 12 जाण, एकलो तियात्रिस्त ना, रिप्रेझेंटेशन ना. वास्कोन कितले बरे बरे तियात्रिस्ट प्रोफेशनल्स आसात. हांव म्हणटा तुमकां एकलोय दिश्टी पडोंक ना. आनी वयल्यान हो दाजी सालकार बाब तियात्राच्यान खबर करता. तांचे कडल्यान की हांगा बरे बरे कार्यक्रम जावचे, बरे बरे प्रोग्राम जावचे, आमची तियात्रां जावची, गॅदरिंग जावची. सो म्हाका पूर्ण विश्वास. पूण तियात्राचें रिप्रेझेंटेशन जावंक जाय हेजो तुवें कित्याक आवाज करूंक ना. आमचो पळय फ्रांसीस कार्वालो बाब आसा, जावं मॅक्सी पेरेरा आहा, फ्रँकी गोन्साल्वीस आसा, जावं पीटर कोरे आसा, मारिया दे वास्को आसा, सेलेस्तिया पेरेरा आसा, आग्नेल दे दाबोले आसा, सियाना दोमिंगोस आसा, तसोच आमचो पास्कोल दे चिकाली, जो गोडे चिकालीचो न्हू हांगा वास्कोचो, पूण तो थंय रावता आनी एक बरो तियात्रिस्ट. हेंचे मदलो तुमकां एकलोय रिप्रेझेंटेशन मेळोंक ना. आनी हे तिगोय पळय बसलेले आसले. चेअरमॅन म्हाका सुप्रिया शेट्टी यांच्याकडे की ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटातले ताळे जावन दी त्यांच्या खातीर तांकां येवकार. हो कोण संकल्प, हेजे संकल्प केसले ते हांव काय नको. इलेक्शनाच्या टायमार मरे संकल्पाक तूं मायनॉरिटीची घरां टीक करून सोदूंक भोंवता, टीक कोत्ता. आनी ह्याच मायनॉरिटीन तुका सपोर्ट करून तुका आयज एक MLA केलेलो. हे मायनॉरिटी तुका सपोर्ट करतात म्हणून, जाल्यार मायनॉरिटीचें रिप्रेझेंटेशन तुका दिवंक जाय म्हूण तकल्यान केन्नाय येयना. तो मोविन गुदिन्याचें म्हणटा ती खबरूच सोड. ताका मायनॉरिटी मुस्लिम्स, क्रिस्तांव, हिंदू तेन्ना ताका जाय तेन्ना लिस्टां काडून चॅक कोत्ताय ते इलेक्शना टायमार. आनी हो दाजीबाब सालकार थोडो रिस्पेक्ट आहलोलो म्हाका, पूण तूं उलयना. आनी वयल्यान तुमी म्हणटाय बरें इक्वल रिप्रेझेंटेशन जावपाक जाय, तुमकांय संदी मेळोंक जाय, सगळी संदी मडगांव वयता, पणजे वयता, डिफरंस जावपाक जायना. जयंत जाधव also can handle any. तो मेन टार्गेट आसा, कित्याक जे पयशे येता ते पयशे रवींद्र भवनाच्या आमच्या एक्टिविटीजाक पावना. सो चड एक्टिविटीज करपाक आनी बरे बरे प्रोग्राम हाडपाक लागून आमकां तुमी डिफरन्स करपाक जाता. तुमी एकूच जावं धर्माचे, जावं एकूच कलाकार भाशेचे मनीस तुमच्यांनी कमिटीन घालूंक जाता. तेन्ना तुका तियात्रिस्ट दिश्टी पडोंक ना. एक तरी तियात्रिस्ताक रिप्रेझेंटेशन दिवचें आसलेलें मरे. वास्को कोण मेळोंक ना तुमकां. हांव म्हणटलो मायनॉरिटीज चल, मायनॉरिटी न्हू मरे, तियात्रिस्ट तरी दी एक. आनी हें तुमी पळय कोत्ता न्ही, दीस इज नॉट हेल्दी फॉर थिएटर. दीस इज नॉट हेल्दी फॉर अ थिएटर. तुमी द रिप्रेझेंटेशन शूड बी फ्रॉम ऑल द प्रांत्स, सगळ्या प्रांतांतल्या मनशांक घेवंक जाय. हांव म्हणटा 12 जाणां आहा मरे, एकल्या तियात्रिस्ताक घेवचो आसलो मरे. लॉज तुमकां, शेम ऑन यू. यू हॅव शोन युअर ट्रू कलर्स. आतां दुसरे फावटीक वास्कोच्या दाबोलीच्या मुर्मगांवचे हे मायनॉरिटीजांक असल्या मनशांचे तकलेन धरूंक जाय. हे तेन्ना मायनॉरिटीजांक सोदूंक येतात, घर घरांनी येतात, लिस्ट घेवन येतात. तेन्ना तांकां विचारूंक जाय आमच्या मायनॉरिटीचें रिप्रेझेंटेशन तुवें दिल्लें काय म्हणून. आनी चड करून हे वास्कोचे तियात्रिस्ट
तुमकांय सांगता असल्या मनशाचे घोट्ट मनान धरूंक जाय. आनी एक फावटी मागता असलें जावपाक दिनाकात गोंयांत. सी दॅट यू टेक ऑल द पीपल टुगेदर, then only the society becomes healthy. Our state of Goa will be healthy. Ravindra Bhavan will be healthy. The theatre will be healthy. Representation दी. कोण तियात्रिस्ट नाहलेले म्हणलो वास्को दाबोली मार्मोगोवा, I could understand. Shame, shame, shame.